Yes, sister. Go by. बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा आम्ही तुका गांवाक आनी तुका दिन वाचता बाप्पा. तुझ्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुजी मोगाची ओळख आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आनी तुज्या पुतान जें केलां तें आमकां तुवें दाखोवन दिल्ल्या खातीर ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तुका दिन वाचता. खरेंच बाप्पा तुवें आमची एक एकल्याची नांवां घेवन तुवें आमकां तुजे उतराशी हाडून तुजी ओळख फावो केल्ल्या खातीर तुका दिन वाचता. पवित्र आत्म्या तूं आमचे भितर देव जावन आसाय आनी बाप्पा तूं हे वेळार आमचे थंय तूं उलयतलोय तुजें उतर. हे उतराची खोल समजिकाय आनी जाणवाय आमकां मेळून घेवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. तशेंच ही जाणवाय आमी आमच्या जिवितांत लावंक केन्ना लावची कशी लावची ती तुजी जाणवाय आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हांव दोनया. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवें. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. हांव सांगपा सोदता ब्रदर आमी उलयतालीं आमी भायर गेलीं म्हणजे आमी लायक द लेडीज आनी आमी डिसायड केलें वेर एवर वी गो ते आमगे फेलोशीप करया म्हण. सो आमी उलोवपा लागलीं एन लायक हांव आनी वी वर 4 of us. एक हांव आनी ती दुसरी आसलो ती वी वर स्पिकींग द वर्ड. And because she also listens to the word. So we said Bible वाचपा जाय, scripture memorize करपा जाय. And ती दुसरी आसलोली ती typical religious spirit. So उलयली आनी then ती म्हणपा लागली आपणा जायते त्रास जाताय लायफांत पण आपणा प्रेयर केलें बरें दिसता म्हणपा. Once I pray all day, I get relief. So, second topic was every morning the queen diarrhea zata, very bad diarrhea, with a gripe in her stomach. Pun apun deoko kitu magli hui, pun khai jaina. And now I have come to an understanding that God must be wanting me to suffer so one soul can be saved. And I Munti's auntie, ti mashe senior munis. So I started laughing and she said, "No, Maria, why are you laughing? This is serious. It is like that." She wasn't happy because I actually started laughing, So I said, what's the point? God wants you to live a victorious life. But you choose not to. You choose suffer. God wants me to suffer. God chose me to suffer. God gives me suffering, And I said, what was the reason for him to send his son for your sake? And he made his son suffer for your sake. And then I told her about 1 Peter, because she's doing everything in the church. She does the reading, she does the catechism, she does blah, 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 everything there. So she knows better. So I said, okay, a Bible, like I told her about straight away about 1 Peter 2:24. And I told her, see, God has taken all your sins. He's been crucified for your sins. So you might live righteously, victoriously, you might live that happy life. And she said, oh, but so she's accepting that. Then I told her, see, I said that enemy knows to hui chimta kadpa jaito tuka jano म्हणले. तो चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसंठण करूंक सो तो चोर येता आनी तुगे दिसा दिसपट्टी निसंठण करता. So it was like, banging on that brick wall. It was so hard. But anyway, that girl also said, why it happens to us? Because we don't know the word. We don't know what is written. We're just listening and we're just making our own assumptions. पूण देवान आमचे पासत केलें तें आमकां खबर ना. देखून आमकां तो सोयतानीन सगळें आमकां आहा तें पासून चोरूं सोदिता. आनी आमी हें कोत्ताय, वी एक्सेप्ट इट. इट्स ओके, म्हाका मातशें सफरींग जाता जाल्यार जायन दी. हांवें जायतें प्रेयर केलें.
पण आनी एक हांव सोलाचें घेतां कित्याक हांव सफर जालें जाल्यार सोल सेव जातलो. So then we tried to tell her, this is what it is. हिंगा आमगे मिस्टेक जाता कित्याक आमकां कांय खबर आसना. आमगे मिस्टेक कितें जाता आमकां खबर ना म्हूण आमी कितें उलयताय आनी आमकां तो रिलिजियस स्पिरीट आसा तो आमी हूंय तें आयकिलां तें आमी गॅदर कोत्ताय आनी तें आमी मल्टिप्लाय कोत्ताय. पूण आमी तो बूक उगोवन तो बायबल उगोवन तें वाचून हांव बायबल वाचतां रे म्हणटा. I said वाचता पूण कितें वाचून कसलो फायदो if you are not accepting that word, if you are not believing, that's where your faith is. But anyway. Hello? बाबा सर्वोस गोठ हा रे बाबा गोठ हा तू बिझी आले म्हाका दिसता. Praise God. So हे भाशेन जालें, and it was जायतो वेळ आमकां लागलो to convince her. But still the look she was giving us was like, it's okay. You know the Bible, that's fine. Like she must have thought I was actually quoting the Bible scriptures. So she must have thought, oh, now you know, right? I don't know. How do I? Apun kitkon shikpa kai hui te. How can you read the whole Bible? I said, no, you don't read the whole Bible. But wherever you read, at least one scripture, you meditate on it. Because that's the word of God. And that's a life. That word is alive. And it's powerful. It is active. So, Zale, and then I don't know where it went, but then she is the one, Mudpalaguli, am Soda Ashkun Media, Aniami. We will fellowship together. We'll learn to pray. We'll pray for everyone else. And I said, yeah, that's a good thing, but for us, when we do that, we have to strengthen ourselves. आमी बेश्टें दुसऱ्या पासत रोजार केलें दुसऱ्या ते भाशेन जायना म्हणलें आमकां पयलीं गोठाय घेवपा जाय दुसऱ्या ती गोठाय दिवपा. So yeah, so I was just like wanting to share this because I found it really funny because I never heard it, and recently I've been hearing this. If I suffer, a soul is saved. So yes, praise God. Thank you, Jesus. So I was asking Jonina if she heard it. Praise God. Praise God. Brother, I kill re tu. Aha, re tu. कोणाला फोन येयलो ब्रदर. Asan कोणाचे hamsta. Hi, Corinne. Praise Jesus. Oi, Did you Corinne. hear about this? Praise Jesus, Sister Maria. Praise Oi, Jesus. praise Jesus, Sister Corinne. Hui रे गोंय येयल्या. ना रे Praise. गोंय येवंक ना मास्कट आसा आनी आतां रेडी रावल्या मिसाक वचपाकू waiting for my husband. So I just saw this class is going on. I joined. I said, Sister Maria, Praise. I'm back to Oman, okay? Amen. Okay. Thank you, Jesus. Yeah. I heard this testimony the other day. I was laughing. I couldn't. Now today I thought, let's see तू what we सांगता heard. न्हू तू Yeah, सांगता पळय ती हांव आसतालें कित्याक तशी गोंया पण आमी करतालीं एका तेंपार. exactly. Yeah, because we were taught, can I speak? We were taught to say like, no, आम्ही सफर जावंक जाय कित्याक एक पाद्रीन न्हू म्हाका सांगलें आगो म्हणून लागलो सफरींग नासतना तुका कांय जावपाचें ना बरेंपण आनी तेन्ना I used to go for Brother Johnson's teaching and then I used to say my God he's Were and I you used told about this? I never heard of this though in my childhood. no, the priest told me, yeah, Oh, suffering येयलें really? म्हणटकूच तूं जेजून सफरींग घेतलें न्हू उर्सारू तो आमी सफर करूंक जाय आमकां Oh, हिलींग मेळपा अशें सांगतालें आमकां. okay. My goodness. म्हणजे suffering is a part of healing. Like that, Okay. I was told, but thank God I had the word with me that I had 1 Peter Yes. 2:24 to fight it, Wow. but that time, I used to speak very, म्हणजे रागान कहें. तुमी नका आमकां Yeah. खबर हांव बायबल हेका वेता. म्हणजे Yes. तशें, Yes. Yes. but then as I was getting matured in the word, all the fruits of the See, Holy but Spirit, if calmness. you didn't have the word, right? That was Mm, already drilled in your head, isn't it? exactly. Yeah, you see? So that True. truth is there in So their head. based on Nallo, I'm, really, I can thank God, for Brother Johnson. If I was Praise not God. going to New Creation Home in Kalangu, today I would have been in the same boat, I don't know what to tell you. I feel like laughing. Praise God. See, but Praise God. no, I laughed and she wasn't happy with me. So I thought, oh, Nobody will be happy.
Yeah, Nobody, especially a person who is in the religious spirit, they will try, they will also tell them, "Are te asta," how they talk yeah. afterwards. No, and की then आता हालेलुया she झाल्या, also ती said, हालेलुया Mother, झाल्या they say. yeah, हम्म. and she said, म्हाका कांयच कितेंच बऱ्याक पडना. हांव सायबीण माय लागीं मागलें, म्हजें मागणें. Means when I pray to Mother Mary, Yeah, that's I get where it. I get relief. Yes, that is And what, and when you try to tell Jesus, and they try to tell about Mother Mary, you know what it is after for you and me? In the yes, Becomes a beginning, fight. yeah, yes, It it becomes is a like a fight. fight. It becomes a Yeah. fight, praise but God. now because we have the Holy Spirit inside You. of us, and Thank you, Yeah. because we Jesus. have the Yes, fruits in us, we can be calm and we praise can tell God. them in a nice way. And then Yeah, finally, we can only pray for them, Maria. Nothing we can do. praise Nothing, Jesus. nothing. Yeah. Nothing we can Brother, do. We you can't done, go. Ray? हा ऐकता तुमका ऐकता. Yeah, we heard your Yeah. phone call and we muted you. Praise God, praise God. Continue. No, you heard what we said. It's like if I suffer, I was telling about this lady, if I suffer, one soul will be saved. So I better suffer. Actually हांव कितें म्हणटा, हें सफरींग जें आमी म्हणटा, आमकां सफरींग जाय. ओके, आमच्यान सफरींग एस्केप करूंक जायना. पूण ही जी धर्माची सफरींग जे आहा, आमी म्हणटा आमकां आमी सफरींग कोत्ता, आनी जें जेजू आमकां सफरींग कर म्हणटा तें दुसरे भाशेचें. म्हणटच आमी आतां आतां जो आमी आमी पयलीं देवाचें उतर नको आहलें तेन्ना आमी सफरींग म्हणटाले तें कितें? आमकां पिडा येत जाल्या, Yeah. आमकां 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 आमचे कडेन आमकां सगळें म्हणजे दुडू ना जाल्यार, आमी गरीब जाल्यार, वो आमकां कसली पिडा आसा जाल्यार, वो आमकां कसली लॉज आहा जाल्यार, आमी पातकान म्हणजे बुडल्या जाल्यार आमकां अशें दिसतालें की आमी आमी सफरींग कोत्ता म्हणून. वय की ना? पूण जें जेजून खुर्सार केलां तें आमकां आमच्या जिवितान आमकां तें धरपाक सारकें न्हय, कित्याक जेजून तें घेतलां. म्हणटच what Jesus has already suffered, you and I should not be suffering. कित्याक Amen. if Yes. we are suffering, that means आमी जें ताणें तो आमचे पासून कितें भोगला तें आमी आतां तें आमी भोगता जाल्यार हाचो अर्थ कितें की आमी नको जेजून कितें केलां तें. Yes. समजा समजा म्हणजे मायन बरें जेवण रांदलां आनी दवरलां आनी ती भायर गेल्या आतां आनी हांव येयलो घरा, हांव नको तिणें रांदलां म्हणून, आनी हांव थंयसर रावतां आनी फोन कोत्ता मायक म्हणटा खी हाय तूं जेवण दी. अरे बाबा येता 5 मिनटांनी. म्हाका जेवण जाय, कित्याक रांदूंक जाय. ती काय म्हणना, घरा येतकच म्हणटा चल बसया. तुवें सांगूंक जाय म्हाका रांदलेलें म्हणून. Oh, रांदून दवरलेलें, म्हाका फकत वसोंक जाय आसलें की तें रांदलां म्हणून तें वचोन घेवपाचें, बशेन घालपाचें आनी खावपाचें. वय की ना? praise. Yes. होय. तेच भाशेन जें जेजून म्हजे पासून खुर्सार केलां तें हांव नको जाल्यार, फकत म्हज्या तकलेन आहा जाल्यार, पूण जेन्ना परिस्थिती वायट येता आनी हांव आतां त्या वेळार म्हज्या जिवितान जें जेजून केलां तें हांव अनुभवना म्हज्या जिवितान, हाचो अर्थ कितें की हांव देवाक शिंकतलों. देव कित्याक तूं म्हजे मागणें आयकना, कित्याक हे हांव त्रास भोगतां, कित्याक ही पिडापीड म्हाका आयल्या, कित्याक हांव गरीबपण येयलां, कित्याक ही लॉस जाल्या, कित्याक हे त्रास हांव भोगतां. ना, हांव ते भोगतां देवाक लागून न्हय, हांव भोगतां कित्याक आजून पासून म्हाका त्या उतराची म्हायती ना, हांव नको तें उतर कितें म्हणटा तें. आतां दुसरी वस्त, हांव जाणो जेजून कितें केलां तें, हांवें आयकलां सगळें जेजून कितें केलां तें. ताणें म्हजी सगळी पिडा रोग ताणें उबारला, म्हजें सगळें शिराप घेतलां, गरीबकाय घेतल्या, म्हजी लॉस घेतल्या, म्हजें नाकारपण घेतलां, म्हजें पातक घेतलां, जें म्हाका पातकाक लागून फावो जावंक जाय तें सगळें भोगलां. आनी हें सगळें जाणो आसतना हांव तोरीपणी मागणें करता, सायबा म्हाका बरो कर, सगल्यांक आपयतां, हांव बरी ना, मातशें मागणें करात. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की तुका जाय बडयांचो मार.
तुका जाय बोडयांचो मार. हांव म्हणटा हांव बिश्तो हासन म्हणटा तुका बोडयांचो मार जाय. पूण त्या वेळार जेजू कितें करतलो? ताणें तुका ती माहिती दिल्या, तुका शिकयलां, सगळें तुका दाखयलां खुर्सार कितें केलां तें, तुका सगळी सोजमणी मेळल्या. आतां तुजी परीक्षा येतली. आतां तुज्या जिवितांत कितें ना कितें आड करता, कित्याक त्या उतराक लागून. आनी जेन्ना ती परिस्थिती येता आनी तें उतर तुजे भितर आहा, तें उतर आतां त्या उतराक आतां परीक्षा येता. दॅट वर्ड इज नाव टेस्टेड. Praise God. म्हणटच Yes. तें उतर जेन्ना म्हजे भितर आहा हांवें तें म्हजे भितर हांवें तें लिंपून दवरलां, तें शिकलां, तें काळजान सांबाळून दवरलां. आतां त्या उतरा वरवीं म्हज्यान आतां म्हज्या परिस्थिती वर जोयत घेवंक जाता. Praise म्हणटच God. हें आतां जावन आसा जें जेजून केलां तें. म्हणटच आतां 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 लोक म्हणटा तूं क्रिस्तांव जाल्यार तुका कसलेच त्रास नाका, तुवें कसलेच त्रास भोगूंक नाका, तुका कसलें सफरींग नाका. रॉंग. आमी खूब सफरींग करपाक गरजेचें. कसलें सफरींग? हांव तुका सांगता, म्हणजे आमकां ब्रॉडली सांगता. एक वस्त म्हणल्यार आमकां जें सफरींग आमकां करचें पडटा, आमचे कुडीचेर आड वचपाक, टू गो एगेन्स्ट आवर ओन फ्लॅश. कित्याक ही सान पावलो बरयता, ही कूड आनी आत्मो बरोबर चलना. The flesh is opposed to the spirit and the spirit is opposed to the flesh. So anyone who operates by the flesh is going to eventually die. जो कोण आपले कुडी प्रमाणे, कुडी म्हणजे कितें? ही कूड आमी पळयतले, म्हजो हात, म्हजे पांय, म्हजे दोळे, हाकाक आमी कूड म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक हाकाच कूड म्हणिना. कूड कितें म्हणटा? जें म्हाका दिसता म्हज्या ह्या दोळ्यांनी, जें हांव आयकता म्हज्या कानांनी, जें म्हज्या नाकान म्हाका वास येता, जें म्हाका दिसता, आनी कोण म्हाका हात लायता. सो वॉटेवर इज ऑफ द फ्लेश इज समथींग दॅट इज कंट्रोल्ड बाय माय सेन्स नॉलेज. आनी सैतानाक आमचेर आड येवपाक ताका जाता फकत आमची कुडी वरवीं, ओन्ली थ्रू द फ्लेश. पूण जेन्ना हांव म्हजे कुडीक दामून दवरता आनी हांव म्हज्या आत्म्याक, माय स्पिरीट मॅन, आय लेट इट रायज, हे सफरींग म्हाका करपाक गरजेचें. ज्या भाशेन आयज चिशेचो बुधवार खूब लोक उपास करतलो, एका वर्सान 2 पाटी करतलो, एश वेनिसडे आनी गुड फ्रायडे. ते 5 जाता म्हणून असो खुर्साची वाट जाता म्हणून तांगा तेज्या कपेलाक मातशें हें लायता, एक पाटी लायले न्ही, जालें सायबा, आतां आमच्यान मसाला डोसा खावंक जाता. बरें दिसलें. तुका खूब त्रास तुवें भोगले आज एक दीस. Praise God. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, हे जे हांवें एक दीस उपास केला ताका कसलोच फायदो जावंचो ना. इट विल बी युजलेस. कित्याक आख्ख्या वर्सान समजा हांवें बुधवारा दीस आनी शुक्रार दीस 2 दीस उपास केलो कोरेजमाच्या वेळार, आनी आख्ख्या वर्साक हांवें दामून चेपून खालें, कसलोच उपास करूंक ना, म्हाका कसलो फायदो जातलो उपास करपाक? ना. कसलो फायदो जातलो? कांय जावचो ना. नो यूज. म्हणटच हांवें म्हजी कुडीक दामून दवरपाक हांवें उपास करूंक जाय. वर्सान सुमारान एटलिस्ट 2 पाटी, 3 पाटी करूंक जाता बरें आहा, 2 पाटी तरी करूंक जाय. आयकतात तुमी? जितली आमी देवाच्या उतरान वाडटा, जितली आमी देवाचें उतर शिकता, जितली आमी आमच्या कुडीक दामून दवरता, तितली आमी उपास करता. आतां थोडे लोक म्हणटलो, ब्रादर हांव कोरेजमाच्या वेळार हांव टीव्ही पळयना, हांव सोरो पियेना, हांव चॉकलेट खायना, हांव चिकन खायना, हांव लाडू खायना, हें खायना. ही सगळीं नाटकां बंद करात. ही सगळीं नाटकां बंद करात. कित्याक हें तुवें बंद केलीं जाल्यार, चिकन बंद केलें आनी दुकराचें मांस बंद केलें आनी सोरो बंद केलोय, जेन्ना पास्काची परब येतली, जें तुवें 40 दीस खावंक ना, तें पास्काच्या दिसा तूं दोबरात आनी तेबरात खातोले.
कित्याक तुका सजमणी ना उपास कित्याक केलाय तो. आयकतात हांव कितें सांगता तें. म्हणून होय ब्रदर. हांव उपास कोत्ता तेन्ना म्हाज्या उपासा वरवीं हांव म्हजे कुडीक दामून दवरता. आय कंट्रोल माय फ्लेश. आय ब्रिंग माय फ्लेश इन टू सबमिशन विथ माय स्पिरीट मॅन. हें सफरींग म्हाका करपाक गरजेचें, फकत कॉलेजमाच्या वेळार न्ही, पूण आख्ख्या वर्साक एक एकल्या दिसाक एक एकल्या तोडीक म्हाका म्हज्या कुडीक दामून दवरपाक. आनी हें जाता उपासा वरवीं. दुसरी गोश्ट, कसलें सफरींग. हांव जेन्ना एक भावार्थी, हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता. हांव फकत सगलो लोक म्हज्या भोंवतणी भावार्थी ना. म्हज्या भोंवतणी लोक हा ऑन भावार्थी. आनी जेन्ना हांव खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरता, म्हणजे हांव इगोर्जेक गेलो, बायबल क्लासीक येयलो, आर्गां जेजू, जेजूच्या गाणी आमी बरी सगळें जे शिकता आमी इगोर्जेन, उतर आयकोता, बायबल स्टडी सगळें बरें आहा, कित्याक भावार्थी लोक आहा. तीच लँग्वेज चलता. ABC, BBC ते आमचें सगळें चलता हांगा. पूण हांगासरलीं गेल्या उपरांत, इगोर्जेंची भायर गेल्या उपरांत आमी ऑन भावार्थी बरोबर रावता तेन्ना, जेन्ना आमी आमच्या त्या उतरा प्रमाणे, जे उतर आमच्या काळजाना त्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक चिंतता वा आमी कोत्ता, जो लोक आमचे भोंवतणी आहा, आमच्या फॅमिलीचोच आसता खूब फाटी, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबान आसता, आमच्या सोयऱ्यामध्ये आसता. आनी त्या वेळार आमी कितें करता, आमी मनशांक खोशी कोत्ता. आमी तांची भाशा उलयता. आमी जे शिकल्या आमी जे उतर आयकलां, आमी जेन्ना कोण कितें वायट उलयता, कोणाक पातक कोत्ता, कोण कितें बेश्टे जोक कोत्ता, आमी ओगी रावता. आमी सांगता वी आर इन द वर्ल्ड. वी आर इन द वर्ल्ड. आमी तांचे बरोबर बसतात, वी आर इन पळय 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 कितें उलयतात ती. पूण त्या वेळार तोंड उक्तें करिनात आनी थंयसर देवाचो उजवाड फांकिनात. कित्याक तांकां ती समजतात की दे आर इन द वर्ल्ड. पूण जेन्ना कोण तोंड उक्तें कोत्ता आनी थंयसर लोकांक सांगता, बाबा तुम्ही क्रिस्तांव, तुम्ही जेजूचे फाट लावतात, असल्यो वस्तू आमच्यान उलयतात. जेन्ना तूं अशें उलयताय तेन्ना कितें जातलें, लोक तुका येतलो आनी सांगतलो, तूं कोण सांगता, तूं व्हडलो सांत रे, सांत व्हडलो तूं. तुजेर आड वेतलो लोक तुजेर आड वेतलो. आनी आमकां नाका आमची आमिजात कोणा बरोबर तोडपाक. आमकां स्वत कोणाक सांगपाक आमकां बरें लागना, कित्याक आमकां आमची आमिजात बरी दवरपाक जाय. तांचे बरोबर नातालांक बड्ड्या दीस वचोंक जाय, हांगा वचोंक जाय, ती वचोंक, आमी तांकां सांगपाक तयार ना. आनी ह्या कारणांक लागून आमचेर दुमाळो येना, लोक आमचेर आड येना. पूण खरें म्हणल्यार आमचे भितर उतर हा जाल्यार, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार लोक आमचेर आड येतलो. आनी हें सफरींग आमकां आमच्या जिवितान हें सफरींग आमकां आसतलेंच. दीस इज द सफरींग वी हॅव टू बेर, द पर्सिक्युशन फॉर आवर फेथ एंड फॉर आवर बिलीव्स इन क्रायस्ट. Praise God. That's so true. Praise Jesus. आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी सफरींग करता, सायबा ताणें म्हाजेर कितें गायो मारल्यो, ताणें म्हजी चॉकलेट दिवंक ना, ताणें म्हाका विश करूंक ना, ताणें म्हाका नातालांक आपोवंक ना, ताणें म्हाका बर्थडे गिफ्ट दिवंक ना. हे भुरग्यां भाशेन हें घेवन बसल्या जाल्यार आजून पासून तूं क्रिस्तांव न्हय, तूं आजून पासून भावार्थी. पूण समजा तूं आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताय म्हणून, तुवें देवाक एक जेजूचो साक्षी जालोय म्हणून, आनी थंयचो लोक तुजेर आड येयलो म्हणून, साक्षी जालाय म्हणून, आतां जे सफरींग तूं भोगतलोय तें सफरींग जावन आसा तुजो बर्थ रायट एज अ बिलिव्हर ऑफ जीसस क्रायस्ट. आनी तें आमकां करचेंच पडटा आमच्या जिवितांत. Praise God. Praise Jesus. Yes, brother. आयकतात म्हज्या भयणीनो. होय brother. म्हणजे सफरींग जे आमी म्हणटा, सफरींग जे जेजून केलां खुर्सार, वॉट जीसस इज अटोन्ड ऑन द क्रॉस ऑफ कॅल्वरी इज नॉट एक क्रिस्तांव आसत जाल्यार आनी तो भिकारी आहा जाल्यार, खरेपणी भावार्थी आनी तो क्रिस्तांव जेजूचेर भावार्थ आनी तो भिकारी जाल्यार तो भावार्थी न्हय. बरें,
तो आतांच नो येयला, ताका आमी शिकोवचें पडटा, ताका देवाच्या उतराची सजमणी दिवची पडटा, अजून पासून ताका सजमणी अजून भिकारी आहा, ओके, आमी ताका आदार करूंक शकता, आमी ताका लाडू दिवंक शकता, थोडे दुडू दिवंक शकता, ताका मातसो ताका वयर काडपाक आमच्या हो आदार करपाक आमचो गरजेचो, कित्याक पूण त्या बरोबर जे आमी ताका दुडू दिता, ताका लाडू दिता, चॉकलेट दिता, शीत दिता, तांदूळ दिता, त्या सगळ्या वस्तू बरोबर आमी ताका देवाचें उतर दिवपाक, त्या उतराची सजमणी दिवपाक, तांकां जेजू कडेन हाडपाक हें काम जावन आसा आमचें. ना तर आख्खो दीस, आख्ख्या वर्साक 10 वर्सांक विन्संट द पॉला भाशेन आमी ताका तांदूळ दिता, गोवन दिता, Praise God. हें दिता, पॉरिश दिता, दूद दिता, साकर दिता. आमी तांकां जेजू कडसून पयस गेल्या, कित्याक आमीच जेजू कडेन ना म्हणून. Hmm. टफ लव्ह. पळय, लोक कितें सांगता म्हाका, भावना परमणे, अरे चुच्च रे बाबड्याचे रे, चुच्च रे, चल वरया दूध दिवया, ताका तांदूळ घेवया, बरें चुच्चुरे दिसले, बरें. एक पाटी पोट भरल्या उपरांत, बरी न्हीद जाल्या उपरांत, दूध दिल्या उपरांत, बरे मोचे घाल्या उपरांत, कपडे घाल्या उपरांत तो आतां न्हवरो जालो. तो म्हणटा बाय बाय, फुडल्या म्हयन्या ये आनी हाड विन्संट द पॉल हाड. ना, तुका उतर दिता, हांव पळयतां तूं खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे चलतलोय जाल्यार हांव ना चलतलोय जाल्यार, आनी चलना जाल्यार ताचें रेशन बंद करपाचें, कित्याक ह्या असल्या लोकांक फकत देवाचें उतर नाका, तांकां जाय Hmm. भावना प्रमाणे चलपाक. तुका येवपाक, हॅलो ब्रादर, हॅलो सिस्टर, आनी तुका घेवन तुजे सगळे दुडू तांकां जाय, सगळे लाडू जाय. असल्या लोकांक एक पाटी तुका कळ्ळें, पवित्र आत्मा तुका दाखयता असल्या लोकांक, तो क्रिस्तांव ना आसत जाल्यार असल्या लोकांक लागीं दवरपाचें न्हय, दुसरे कडेन वच, कित्याक हो लोक दे ओनली वॉन्ट द ब्लेसिंग, दे डोंट वॉन्ट द ब्लेसर. Praise God. Correct. Wow. हे सगळे पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, पूण आमी भावना प्रमाणे चलता. अरे येयलो कोण आपलो कट्टी घेवन येयलो, हा बाय, ही नाटकां गेली न्ही, ह्या नाटकांक आमी पडटा, कित्याक आमकां संय जाल्या ह्या नाटकांक पडपाक. कोण पयलो जेन्ना म्हाका ही खबर हांव नको आसलो, उतरां वरवीं पवित्र आत्मा म्हाका शिकोवंक ना, कोणूय म्हजे फुडें यो रडत जाल्यार, नाटकां करीत जाल्यार हांव तांकां वचून कितें काडटलो आनी दितलो. आतां पवित्र आत्म्यान म्हाका बरे भाशेन शिकयलां, जो कोण पयले पाट येता ताका बरे भाशेन दिवचे आदीं ओके दी, ताका जेवण दी, कितें दी, सगळें दी, खाण दी, बरोबर बस, आनी ताजे उपरांत ताका उतर सांग. एक पाटी कळ्ळें कितें, आनी ताका होमवर्क दी, ओ ताका शिकय कितें सगळें. दुसरे पाटी मातशें कितें दिवपाक, लाडू दी, शीत दी, सगळें पळय कशे भाशेन उतर जाय तें. तिसरे पाटी पासून दी. चवथे पाटी, पांचवे पाटी उतर ना, उतर आयकना. तांकां फकत जेवण जाय, तांकां फकत खाण जाय. हांगार वच, थींग वच, विन्संट द पॉल इगोर्जेन वच, हाच्या घरा वच, ताच्या घरा वच, तांकां फकत जेवण जाय. असल्या लोकांक खरेंच तुज्या घरांत पासून घेवपाक नाका, कित्याक असलो लोक आहा, चड लोक आहा जो फकत तुका भावना वरवीं तुजे कडेन येता, आनी तूं सजमताय की तूं व्हडलें काम कोत्ताय म्हणून, तूं सजमताय तूं बरें काम कोत्ताय म्हणून, तूं सजमताय कोणाक दुडू आनी कोणाक हें खाण दिताय म्हणून, पूण तूं खरेपणी तांकां जेजू दिनाय, तूं तांकां एक गुलाम कोत्ताय, तुजो गुलाम कोत्ताय. आनी आतां Praise God. ते येतात थंयसर आनी फकत आपलें रेशन घेवन येतात, पूण ते अनभावार्थी जातात. म्हणटच आमी खरेपणी सफरींग घेवंक जाय जाल्यार, आमी खरेपणी सफरींग घेवंक जाय जाल्यार आमकां जाय ती कापस्तात त्या मनशाक सांगपाक, ना बाबा आयजतान तुका दिवचो ना, म्हाका जाय तूं कशे भाशेन उतर शिकताय, म्हाका जाय कशे भाशेन तें उतर आयकताय, कशे भाशेन तें उतर पाळटाय, हांवें तुका होमवर्क दिलाय तो करपाक. हें आमी करपाक गरजेचें, हें आमी सामकें स्ट्रेट सांगपाक गरजेचें. लोक तुका हें तूं दुसऱ्यांक सांगशीत जाल्यार लोक तुका येवन तुका हाक दितलो, Na, तुका na, na, आब्रास na. दितलो. No way. तो लोक तो तुज्या घरा येयलो आनी तुवें बरें केलें तो दुसऱ्यांक सांगतलो, जाणें मरे तो मरे एकदम वायट मनीस, तो अशें करता, म्हाका कांय दिवंक ना, इतलो रडटलो, कट्टी घेवन गेल्लो, 2 पाटी कट्टी दिली, आतां तिसरे पाटी कट्टी घेवन गेलो, कांय दिवंक ना म्हणून देवाचें उतर, आयज हांव उपाशी आसलो पूण ताणें कांय दिवंक ना. लोक Hoy. आयकता. Praise God.
तांकां जाय ह्यो खबरो आयकोपाक. Mm. ओतम्यान असलो लोक आतां जो कोण असलो लोक येतलो आनी सांगतलो तो तुजेर आड उलयतलो, तुका तो Yes. दुमाळो तुजेर हाडटलो. आनी जेन्ना दुमाळो हाडटा, जेजूक लागून तुवें तें बरें केलाय म्हणून दुमाळो, हें सफरींग तुवें भोगपाक गरजेचें. Wow. खूब फाटी Praise. लोक दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता, हांव एकदम बरो मनीस, हांव एकदम भाग्यवंत मनीस, हांव Mm. एकदम मोगाळ मनीस, हांव एकदम हांव कोणाची दुकां पळयता, कोणाची कोट्टी पळयता, तातूंत कितें घालता, जेवण दिता, खाण दिता, कपडे दिता, एकदम बरो मनीस. जेन्ना लोक तुका असो म्हणटा, ते फटक्या प्रोवेरेंक पासून अशें म्हणलेलें ह्या लोकांनी. Praise God. फटक्या प्रवाद्यांक अशें पासून म्हणलेलें त्या वेळार. पण जो कोण सामकें पळय, तूं ताका कोण दिनाय जाल्यार हाचो अर्थ की तूं मोग करिनाय, तूं ताचो मोग चड कोत्ताय म्हणून तूं ताका सांगताय. कित्याक तुका हुस्को पडला ताच्या ओतम्याचो, ताका पोटाचो हुस्को Yoy. पडोंक ना, ताच्या सारकें. सासणाचो हुस्को पडला तुका. यू आर Praise कन्सर्न God. अबाउट हिज इटर्निटी. यू आर Mm. कन्सर्न अबाउट हिज इटर्निटी. यू आर नॉट कन्सर्न अबाउट हिज स्टमक. Praise God. Wow. आयकतात म्हज्या भयणीनो, खूब पाटी आमी सजमता, आमकां जाय हे लाग करपाक, आमकां दाखोवंक जाय सगळ्या संवसाराक, हांगा सगळ्यांक शेजाऱ्यांक की आमी एकदम बरीं मनशां, आमी एकदम भाग्यवान मनशां. असलीं नाटकां करपाक, वी डोंट नीड टू प्लीज पीपल, वी नीड टू प्लीज द होली स्पिरीट, वी नीड टू प्लीज Amen. गॉड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. हांवें बाय कोरिनाचो आवाज आयकल्लो. ती हांगा Aha, येयला न्ही क्लासीन, तिका व्हडली Hoy. टेस्टिमनी आहा. कोरीन, वेर आर यू? I'm here. वेर इज युअर टेस्टिमनी बाबा? I will share now. We are going for mass, but I will अरे share in 5 minutes. 5 minutes. टेस्टिमनी सांग सांग, व्हडली टेस्टिमनी हा आमच्या बाय कोरिनाची. चल चल, कमेस I करू. Praise God. praise God. Um, there is a testimony to share, and I give all glory to God. Thank you, It's Jesus. regarding my husband, Dylan. Suddenly, he had to he had to come to Goa on an emergency when he was a bit unwell, and he had to be hospitalized. But when he was going that problem in Muscat, he could not talk because he was getting several untractable, the hiccups were so continuous, day and night it was, and he could not talk. So, and with that, he could not have his food and all. With that, his sodium also came down, which I didn't know. The doctors also didn't know over here in the Gulf. So, but you know what? My good neighbors helped him to send him to Goa. And when he came to the airport, the first thing starts at the airport. He comes to the airport, and when he's going to do his check-in, they tell him at the counter that his ticket is dummy. And then my neighbor messaged me, and right enough, I just said, if God has brought him till the airport, He has made a way for him. He's going to Praise come God. safely. The way is open for him, and there's only 45 minutes now to board the flight. And I was at peace, I was at calm. I just said God has made a way for him. And within 10 minutes, I get a message from my neighbor saying that my husband has gone through the immigration. He's already in the boarding the flight. So he arrives in Goa. And when I see him at the airport, the facts, the facts were very clear. I could see the facts. The one fact was, I'm just sharing it because it's a testimony. He could not walk straight, he was a little walking crooked leg, and he could not speak. He was just breathless like and hiccups like. When I saw him, I said, Lord, I thanked God there only. And when I brought him home, I was, very peaceful. I was not, at Abalar Zang now.
I trusted everything. I surrendered everything in the hands of my Praise God. God. Yes, I brought him home. He managed to refresh himself, and then I took him to the doctor. I had to take him to a doctor, but before taking to the doctor, I made a prayer. I spoke the wisdom of God upon the doctor. Whatever is going to be done to him, Jesus's blood and everything, whatever he's going to be, even consuming even the medicines. And the doctor, the first day we went to the doctor, everything was okay. One tablet was given. I told my husband to say that this is the body of Christ. Jesu हा तुझे मांस खाता, Jesu हा तुझे रगत पियता. John 6:56. And believe that you're consuming the blood of Jesus and the body of Jesus and have it. And we saw, with the one tablet, that hiccups stopped a bit. But next day Praise we had several follow-ups to be done. And I took him to the hospital, and by evening the reports came, and it showed that the sodium is down. Now, and he has to be admitted. Now he was admitted in the hospital, and I was in the hospital with him. When the symptoms used to start, it was to see it, it was very scary. Like, what is this? Yani kite gaye, kaun gaye, kite gaye, these questions would arise. But when that thing started, I I didn't ask anybody for praise. I didn't ask anybody to lay hands on my husband. I sat on his bed and I laid my anointed hands. I put my faith into action. I spoke to God. the mountain. I commanded the mountain to get out from his body. And I told my husband, though, he was shaking, I told him, you in your mind say Jesus. Just say Jesus. You can't speak. Just say Jesus in your mind, I said. Enough. That's it, I said. And I was commanding and I was just thanking and praising my God. As I was thanking and praising my God that it is done, because I was only looking at the end result, not at what I can see, but what I want to see, that he's healed Mm. completely out of it. Our thing, hospital and boss no, I was at peace. I saw myself complete at peace. Even my husband told me afterwards, that you were at peace. When the doctors came, we saw the manifestation. We saw my husband's sodium going up, and the doctor, I spoke the wisdom upon the doctor, and right enough, as per whatever he treated, it worked for my husband. All the side effects and Praise bind God. Kelly. I bind all the side effects of the medicine. I believe that whatever he's eating is the blood of Jesus. Everything was the blood and the this. And what I did in the hospital, wherever I got a chance, I started sowing the seed, the word of God, to the nurse, to any patient who I was getting a chance. No, I was just saying this, that, this. Small sentences I was telling. But I'm here to tell you, even in those 4 days in the hospital, I didn't sleep for day and night. But I was not tired at all. I didn't feel the tiredness. I felt like, somebody had to come and relieve me to go home. But and that's the time I was feeling a bit low. But you know what? At the end, I came to know I was just trusting on my God. And when I trusted completely on Him, and I surrendered everything in His hands, I saw the manifestation. My husband is completely healed. Everything, the medicines worked perfectly well, and now he does not have to take any medication. And after 2 weeks, we are back to the Gulf. All praise and glory to our Thank you, triune God, Jesus. to my God. Amen. 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 Praise God. Wow. All glory to God. Jesu Wow. Kargam. Jesu Karga. And another thing, see, I'll tell you, I forgot. I didn't even see Sister Melanie, was in contact with me. And, I told her I'm in Goa. I told her I'm in Goa, but I didn't tell her why I'm in Goa, why I'm held up in Goa. Mm. When she came to Goa also, no, I told her Dylan has come to Goa. And she thought he's come for his holiday. Till we entered Brother Vincent's house in Bastora, I didn't tell them. Wow. When they heard this, Brother Vincent, he told me, it was your faith, it was what you spoke. And you know what? Mm. 2 months before this could happen, I was roaring in the spirit and praying in the spirit, continuous, Wow. hours and hours I used to go, and I started praying for others.
interceding for others. I have a prayer partner with me. Just two of us, no, we used to get at night and we used to pray and roar in the spirit. We used to roar in the spirit. That made my spirit so strong. So I was actually, God prepared me to fight this battle, and I could fight it only with the word, only with the word, Praise believing God. that Jesus has done it on the cross. And I stood firm, and till now I'm saying, I'm so firm because I'm just edifying my spirit, becoming more and more stronger, because the more the word goes inside of you, there is nobody who can touch you and can do anything to you. That's why I say we shall overcome by the blood of the lamb and the word of my testimony. I believed in the blood of the lamb, what Jesus did on the cross, and I testified it by the speaking the word of God. And the test Amen. became a big testimony. Praise Amen. God. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. जेजू कारगा, जेजू Praise कारगा. the Karka. जाणा म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. आतां जेन्ना आमी आयज आमच्या बायक कोरिनाची गोवायकी आयकली, ह्या संवसारान कितें घडटा तें, ओके, कितें आमच्या ह्या संवसारान घडटा तें ओत्मीक संवसारान ऑलरेडी घडलां. समजलें तुमी हांवें कितें म्हणलां तें? Oh, Whatever is happening right now, even this class we are having right now, it has already finished in the spiritual world. Kashkon re, brother. Huh? Tell us how, no? Tell us how. Okay. Yes. Everything that manifests on the earth Yeah. has to be approved in the spiritual world first. So, Yes. ह्या संवसारान जे घडटा, आतां समजा म्हजे कडेन हें हा, म्हज्या हातान हा, समजा एक फोन हा, हें सगळें जे आतां संवसारान घडलां, हें संवसारान येवच्या आदीं हें घडलां इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ऑलरेडी. कित्याक बाय Okay. कोरिनान आमकां एक बरो एग्जाम्पल दिलो. तिणें कितें म्हणलें तुमी आयकलां जाल्यार गोवायकी पळय, आमी गोवायकी फकत आयकता, बरो जालो तो बरो जालो. तिणें कितें शी स्पोक अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रूथ. Can Yeah. anyone tell me what was the important truth she spoke? Yeah. She spoke about how the husband came at the airport and then he No, had no, trouble. no, no, no. I'm not. See, if I'm giving you the example of what happened in the spiritual world, He was huh? roaring. He was praying in Ah, roaring and groaning groaning for and groaning others. almost 3-4 months with a prayer partner before. Okay. Yes. But I'll explain that. This is a very good testimony for us to learn a lot. See, आमी सदांकाल एक वर तरी मिनिमम एक वर मागणी करिना, आमी उतर शिकोना, आमी उपास करिना, आमी स्पिरिच्युअल वॉरफेअर करिना. हाचो अर्थ कितें की इव्हेंच्युअली इन द डेज अहेड आमकां प्रोटेक्शन ना म्हणून, वी आर नॉट कवर्ड बाय द कवरिंग ऑफ जीसस बाय हिज ब्लड, बिकॉज ऑफ दॅट रिलेशनशिप आमी त्रासान पडटल्यांच. पूण जो कोण आपलो सोमून देवाशी करता, स्पेशली रोरिंग अँड ग्रोनिंग, बिकॉज रोरिंग अँड ग्रोनिंग इज वॉरफेअर. इट्स वॉरफेअर इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. म्हणटच हें जे ऑलरेडी प्रोग्राम जाल्लें ह्या संवसारान, आमचे कोरिनान कितें केलें? शी warred against that so that she would be able to receive victory in the physical world, because she already captured it in the spiritual world with groaning and groaning. Praise God. बरें, तुम्ही उतर आयकलां केन्ना? अशें आयकलां की Jesus died before the foundations of the world? Has anybody heard that statement? No, brother. Nobody has heard that statement? Huh? No. Okay. Let me show you something.
It's a very good testimony. We can learn from this testimony. I'm not going to teach anything today. I'm going to Praise teach God. you something. Okay? Mhm. Okay. Revelation chapter 2 verse 20 17 Galbaya. Revelation chapter 2 verse 17. Chapter 22 verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. No. Sorry. Not that one. Okay. Revelation 13:8. Revelation 13:8. Let's put Revelation 13:8. Prokasni, Aviswar 13 word 8. वाचूया. मुनगे संसाराच्या ओरंबागतावन जिवेशी मारलेल्या मेंढऱ्याच्या जिविताच्या पुस्तकार जांची नांवां बरयलोली नात ती प्रितुमे वयली सगळी मनशां त्या सावजाक नमस्कार करतली. म्हणटच देवाचें उतर कितें म्हणटा? ओरंबागतावन. What is the meaning of that? Oh, yeah, Jesus died before. मेंढऱ्याच्या जिविताच्या पुस्तकार म्हणजे जेजूक मारलेलें वय. म्हणून जेजू At the beginning- जेजू आमचे पासून केन्ना मेलो? संसार म्हणजे इन द स्पिरिच्युअल रेल्म ऑलरेडी जाल्लें तें. म्हणटच in the spiritual realm, Jesus already went through the suffering. In the spiritual realm, in the spiritual world, Jesus already suffered for the sins of mankind. The provision was already made. He only fulfilled it in the physical world because it was required. तुम्ही सहमता तुमच्या भयणीनो? या संवसारान आता समजा आमच्या या संवसारान आता दुसरे दुसरे कंट्री हा, मोबाईल फोन हा, एअरप्लेन हा, बोटी हा, मर्सिडीज बेंज हा, गाडयो हा, ये हा, ते हा, ये सगळे जे या संवसारान येयला ते it was already produced in the spiritual world long before it could be produced and it could come to pass in the physical world. ऐकतात तुम्ही हांव कितें सांगता ते? आनी देखून हांव जेन्ना देवाचें उतर जाणो, हांव जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, आतां म्हज्यान जे स्पिरिच्युअल रेमान चलता ओ स्पिरिच्युअल संवसारान जे घडून येयलां म्हज्यान तें reprogram करूंक जाता so that it will now not manifest in its form against me in the physical world. तुम्ही समजता कितें सांगता? This requires a little bit of understanding. That's why I'm going to explain it. There are some things that have been programmed against you and me in the spiritual world because of our own deeds, because of our own words, because of our own actions, because of the seeds we have sown, or because of our bloodline. Something is flowing in our bloodline, something is flowing through our generation. So whatever was programmed already in our previous generation, it will probably manifest in the second generation, third generation, whatever generation it will take place.
But when I come to Christ, when I come to the Lord, when I understand the truth, I can reprogram what was already happening in the spiritual world so that it will not manifest in the physical world. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुम्ही समजले ना किती सांगता मातशें घुसपल्लें आमची brother. भयणी कोरिनान जी टेस्टिमनी दिली, you were quick to listen to it. She gave us a secret. She gave us the secret. The secret is before this incident could take place of a husband, he's perfectly fine. तो सारको बरो हा, बरी सावुरी ना, कांय सांगना ताका. पूण जेन्ना सगळें बरें चलतालें, तिने आमकां सांगलें तिजो प्रेयर पार्टनर हा, आनी तिणे कॉमेंट्स केले रोरिंग अँड ग्रोनिंग, दुसऱ्या पासून मागणे करपाक. She was praying for somebody else. She was not praying for herself. There was no need to pray for herself. She was interceding for somebody else. So she had sown that seed in the spiritual world. Because when you pray, you're not putting a physical seed, you're putting a spiritual seed. Yes or no? Yes. म्हणटच पळयात म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. जो लोक फकत देवा कडेन येता जेन्ना त्रासान पडला, हो तांकां जाय 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 जाय, बारीक ऑकल जाय, गोरकार जाय, भुरगीं जाय, पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय, हें जाय तें जाय. जेन्ना तांकां गौर आसा तेन्ना देवा कडेन येतात तेन्ना असल्या लोकांक हांव तुमकां सांगता, हो लोक क्रिस्तांव न्ही, हो लोक भावार्थी न्ही, हो लोक फकत देवाक पसरकार केला लोकांक. जेन्ना म्हज्या जिवितांत सगळें बरें चलता, बरी सावूत हा, बरें चलता म्हज्या जिवितांत, बरी बरी फामील हा, काजारी जिवीत चलता, तेन्ना आमी कितें करता? तेन्ना म्हाका खूब वेळ हा दुसरें कामां करपाक. संवसाराचो लोक तशें चलता. आनी अकस्मात आडकोड येयली, कितें कितें कोणाक पिडा येयली, मागीर तें उतर भितर ना म्हणून कितें जाता आमी? आतां आमी झूज करूंक सोदता. सायबा ताका बरो कर, हांव दुडू दितां गरिबांक, सायबा मिसां दितां इगर्जेक, हांव हें करतां, नोवेना करतां, हांव हें उतर आयकतां, जेजू तुज्या घाली. ही नाटकां सगळीं बंद करूंक जाय. ही नाटकां खरेंच बंद करूंक जाय. जाणा कित्याक? उतर आमचे भितर हा जाल्यार आनी आमी त्या उतरा वरवीं आमची परीक्षा येयली जाल्यार आनी त्या उतरा वरवीं आमी त्या परीक्षांत पास जालो जाल्यार सैतानाक पोत्तून तुज्या जिवितांत तेच त्रास हाडपाक जावचे ना. कित्याक तो जाणो तूं सोल्दात म्हणून, तूं जाणय जेजून कितें केलां, ती माहिती हा तुका. तें उतर तुज्या काळजांत, तुज्या भितर तें एकदम घोट जालां. इट हॅज बिकम मास Yes, जालां. Lord. सैतानाक Wow. तुजे भितर कसले त्रास करपाक जावचे ना. Praise Jesus. Thank you, Jesus. पण आमचे भितर तें उतर मास जावंक ना म्हणून देवाची काकुतीन, देवाच्या कृपेन आमकां कितें फायदो मेळलो. कोणें दुसऱ्यांनी मागणें केलें, देवान काकूत केली, पूण तें उतर आमी केन्नाच आमचे भितर तें घोट करता, मास जावंक ना. खरेपणी आमी केन्नाच परीक्षांत पास जावंक ना. दोतोरा कडेन गेलीं, हाणें मागणें केलें, ताणें मागणें केलें. आमची बायक कोरिनान कितें केलें? तिणें कोणाक सांगलेलें? आमी जाणो आसली? ना. कोणें प्रिचराक तिणें फोन केलो? कोणाक सांगलें ना. घरकार एकदम सिरियस आहा, मागणें करात, मातश्यो मागण्यांनी दवरात, कितें म्हणलेलें? ना. तिणें फकत जेन्ना सगळें सारकें चलतालें तेन्ना तिणें कितें केलें? She was roaring, she was groaning, she was praying for others. Everything was okay. There was no problem with her husband. But तिणें तें बीं घातलेलें म्हणून जेन्ना ती परिस्थिती येयली, ती परीक्षा येयली, ती परीक्षांत ती पास जाली आनी तिजो घरकार बरो जालो. आनी आतां तिणें आपली घोवायकी दिली. जेजू कारगां, जेजू कारगां. नातर आमची टेस्टिमनी कितें? जाणय भाव भयणीनो,
म्हाका अशें जालें. मागीर हांवें त्या ब्रादराक फोन केलो. मागीर हांवें पाद्रीक फोन केलो. मागीर हांवें बिस्पाक फोन केलो. हांवें म्हणलें सुमार 15 मिसां दितां मेलेल्या ओतम्याक. मागीर हांव दोतोरा कडेन गेलीं. दोतोरान सांगलें परिस्थिती एकदम वायट आहा. मागण्यांनी उडलें. जेजूच्या गांयांनी बरो जाता म्हणून. हांवें सांगलें सगळ्यांक मागणे करात करात. हांवें इतलें हांव हुस्क्यान हाडलीं. पूण हांवें आजून पासून मागणें केलें. आनी मागीर ही गोवायकी सांगली. ही हाका गोवायकी म्हणटा. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, हाका ना. गोवायकी म्हणटा वा हाका हुस्के म्हणटा? कोण म्हजे कडेन उलोवंक तयार ना. Uske. Uske, brother, uske. I was laughing, brother. हा. जेन्ना परीक्षा येता, त्रास येता, आळकोळ येता, हांव शांत हा. ते आमचे बायक करिनान सांगलें. तिचो गोरकार म्हणटा तूं एकदम शांत आसली. कित्याक उतर मास जाल्लें. परीक्षा येवन हांव परीक्षान पास जातलें. कित्याक हांवें ती बियां घातल्यान. I've sown the seed. I've been roaring and groaning. I've already put my seed in the spiritual world. Those angels are coming to my help. Those angels are going to sort the problem out. I am going to be at peace. Shanti. हाका म्हणटात टेस्टिमनी. हाका म्हणटात गोवायकी. ना म्हाका हुस्को जालो. हांव नको जालें. म्हजें वयर सकल्या जातालें. म्हाका उदक पिवंक जायना. दोतोराक आपयलें. हांव म्हजो गोरकार हाडलो. आरे कितें जाता? मागीर एम्ब्युलन्सान घातलें. मागीर कोण येयलो, आनी पाद्री येयले, ब्रादर येयलो, ताका फोन केलो. ही कसली टेस्टिमनी? ताका टेस्टी म्हणटा. या तुज्या उतरा वरवीं तूं जेजूक महिमा दिता? Are you giving glory to God by your testimony of this sort? Or is Corinne's testimony a testimony that brings glory to Jesus? Come on. Come on. So कोण टेस्टिमनी दिता, कोण गोवायकी दिता, ताणें चिंतूंक जाय. अरे जेन्ना म्हज्या जिवितांत ती परीक्षा येयली, ती परिस्थिती वायट जाली, आतां सिच्युएशन एकदम वायट दिसलें. ताका तिकेट मेळना, ताजी कन्फर्म तिकेट ना, तो आतां येता, ताका चलोवंक जायना, सोडियम लेवल डावन जाला. तेन्ना कितें चिंतना येतलीं तुज्या मनान? अरे त्या ब्रदराक फोन करुया. सगलो लोक म्हाका वतात. वी आर ऑल इन द वर्ड. सगळ्यांक आमी इंटरसेशन करुया, सांगया सगळ्यांक. पूण जेन्ना म्हजो भावाड गोठ हा, तें उतर म्हजे भितर मास जाला. हांव शांतीन, आय एम एट पीस. आनी हांव आतां जोइतीवंत जिवीत म्हज्या जिवितान म्हाका मेळटा. आनी तेन्ना तूं येताय आनी गोवायकी दिताय. तूं महिमा दिताय जेजूक. कित्याक जेजून तुका ती शांती दिली आनी जेजून तुका त्या उतरा वरवीं जोईत पासून दिली. हालेलुया. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, हें उतर आमकां कितें सांगता पळयात. म्हणजे संवसाराच्या ओरंबाक ठाण जिवेशी मारलेल्या मेंढऱ्याच्या जिविताच्या पुस्तकार जांची नांवां बरयल्लीं नात, ती म्हणजे फुडें तें हांव सांगूंक सोदिना. पूण हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतालो की जेजू वय 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार मेलो. पूण तो खुर्सार मरच्या आदीं तो जो आमी काळ आयज कॉमेस केला, हें जे तो भोगलो तो ह्या संवसारान येवचे पयलीं. He was crucified from the foundations of the earth. जे आयज हांव तुमकां सांगता, जे आमचे बाय कोरिनान टेस्टिमनी दिल्या, ही आमकां सोजमणी मेळत. यू गेट द रेवलेशन. ही प्रकाशनी आमकां मेळत जाल्यार वॉट वी विल बी एक्स्ट्रीमली केअरफुल how we are going to speak, how we are going to act, how we are going to think, because सगळें जे आमी उलयता, जे आमी चिंता, जे आमी कोत्ता, it is being picked up in the spiritual world. They are going as seeds in the spiritual world, and they will come back.
But if I know, because of my past life, because of my past sins, because of my past acts, probably because of my bloodline, because of my family line, there are certain things that are programmed. कितें तरी प्रोग्राम आहा ते घडोवन येवपाचें आहा म्हज्या जिवितान. पूण हांव आतां देवाचें उतर सोजमणी मेळटा, ती प्रोकास्नी मेळटा. ह्या उतरा वरून म्हाका कळटा की जेजू खुर्सार मेलो ह्या संवसारान येवचे पयलीं. आतां म्हज्यान देवाच्या उतरा वरवीं ते सगळें जे स्पिरिच्युअल वर्ल्डान घडपाचें हांव घडलेलें आहा आनी ह्या संवसारान घडपाचें आहा. आय कॅन रिप्रोग्राम दॅट फ्रॉम द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, so that I will receive a manifestation of good things in this life. Reprogram, that's the right word. आयकतात म्हणजे भयणीन तुम्ही? Did you understand what is the, in fact, if you do, आयज आमी कांयच आयकना जाल्यार, कांयच समजूंक ना जाल्यार, just remember this one revelation. You can reprogram from this realm, from the physical realm, with the word of God and with the Holy Spirit, everything that has already happened or is about to unfold from the spiritual world in the physical world in your life, by roaring, by groaning, by intercession, by praying in the Spirit, so that you can change that from manifesting on the earth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आता हांव तुमकां एक हांव उदाहरण दिता. हेच टेस्टमनी वयर. समजा आमचे बायक कोरिना, तिणें म्हणलें ब्रदर जॉन्सनान ती उतर ती कालांगूट वेताली, मागीर ती आतां रोरिंग ग्रोनिंग करताली, उतराची सोजमणी की सफरींग कितें तें, सफरींग कितें ना तें. आतां समजा आमचे बायक कोरिनान केन्नाच उतर आयकोना, ती फकत सकाळी इगर्जेक वचपाचें, तेस करपाचें आनी तेज्या उपरांत खबरो करपाच्यो, हें तें. मिसाक सदां वेता, तेच एकूच करिना, 20 कोण कोत्ता. सगळें जे आमचो लोक जो कोत्ता तो न्हू, एका कडेन नाश्तो केलो, दनपारचें जेवण केलें, मातशी न्हीद घेतली, तेच भाशेन आमी कोत्ता आमचें दोळसपण कोत्ता. पूण उतर भितर ना. सैतान येतलो जेन्ना तूं इगर्जेन आहाय तेन्ना, सैतान येतलो जेन्ना तूं तेस कोत्ता तेन्ना, तूं मीस जाल्या उपरांत, तुजें मागणें जाल्या उपरांत, तुज्या रितीर जाल्या उपरांत, तेन्नाच की परीक्षा येतली. वय की ना? वय की ना म्हज्या भयणीनो? परीक्षा केन्ना येतली? परीक्षा येतली आफ्टर यू रिसीव द वर्ड. After the word has entered you, then the test will come. पण तें उतर म्हजे भितर घट जावंक ना जाल्यार, मास जावंक ना जाल्यार, परीक्षा येत जाल्यार कितें जातलें? कितें जातलें? हांव विचारता तुमकां, कितें जातलें? You went for retreat, you went to church, you pray the rosary, go for masses, go for litany, go for all the preachers. तें उतर तुजे भितर मास जावंक ना. तुवें त्या उतराचो फायदो तुजे भितर घेवंक ना. तेज्या उतराचेर परीक्षा येवंक ना. आनी ती परीक्षा येयली जाल्यार आनी तूं त्या परीक्षांत पास जायना जाल्यार कितें जातलें? जें घडपाचें आहा, जें थिचर घडलेलें, that will come. Yes, fear will come, worry will come, anxiety will come, blood pressure will come. तुझे गाम सुट्टलो, you will go. Somebody is not well, but family members are going through stress. Family members are going through blood pressure. Family members are going through diabetes because of that sickness. Because somebody else is not well or somebody is suffering in the hospital, you are going through that stress, you're going through that fear, you're going through that anxiety. जे तुका तुझ्या जिवितांत तुझ्या घडोन येयला, हुस्के पडल्यात, तुका तुझ्या जिवितांत कितें जातलें, हें सगळें कित्याक जाता? कित्याक तें उतर तुजे भितर मास जावना. आमची बायक कोरिनान जी गोवायकी दिल्या, त्या गोवायकी वरवीं आमकां कळोन येयलें की जेन्ना तिचो गोरकार ओमंथान येयलो आनी तिणें ताका पळयलो, ती एकदम शांत आसली. शांती. जेन्ना शांती आसता तेन्ना देवाची महिमा आमचे भितर फांकता, तेन्ना ताची पिकोवणी आमच्या जिवितान व्हांवता. जो कोण हुस्क्यान आहा ताची पदवी व्हांवना, पिकोवणी व्हांवना, वायट जाता. That's why the mind must be at rest in order for God to flow. If the mind is restless, God cannot flow.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Jesu Christ. समजलात म्हज्या भयणीनो? Oi, brother. एकदम गरजेची आमकां उतराची सोजमणी मेळपाक. एक पाटी उतराची सोजमणी मेळवली आनी तें उतर म्हज्या मनान आयिल्लें, त्या मनांतल्यान हांवें तें म्हज्या काळजान दवरलें. आतां परीक्षा येतली. 100% टेस्ट विल कम. And when the test comes, and the टेस्टान हांव पास जाता, दुसऱ्यांक आपोवन न्हय, दुसऱ्यांक सांग, अरे मागणे कर आतां, मागीर डॉक्टराक सांगपाचें, ह्या सर्जनाक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, आनी मागणे हें आमी जेन्ना ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना न्यू क्रिश्चियन, बेबी क्रिश्चियन, तें करूंक जाता. पूण जेन्ना आमी उतरान वाडटा, वी आर ग्रोईंग इन द वर्ड, वी हॅव टू बी एबल टू फायट इट विथ द होली स्पिरिट अँड द वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र आत्म्याच्या सांगाता देवाचें उतर घेवन तें उतर आमचे भितर मास जाला म्हणून आमच्यान तें झुजोवंक जाता आनी आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळयतले. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesu Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बरें, हांव एक ल्हानशी शिकवण दिता आयज. तुमी सगळीं जाणो म्हज्या भयणीनो की आमी निमाण्या काळार आसा, होय की ना? कोणाक दुबाव आहा की आमी निमाण्या काळार ना म्हणून? ना, brother. सगळीं जाणो की आमी निमाण्या काळार आसा म्हणून, न्हय? आता पळोवया, आमी 2 स्क्रिप्चर पळोवया. निमाण्या काळार कितें घडपाचें आहा तें. मातुवाचो 24वो विस्वोर, वोड 11 आनी तेजे उपरांत 24. मातुवाचो 24, वोड 11 आनी 24. मॅथ्यू 24:11 and Matthew 24 verse 24. पयलो 11 पळोवया. 11वी वोड पळोवया. सबार खोटे प्रवादी उप्रासतले आणि जायत्यांक फटयतले. हो काळ खंयचो? निमाणो काळ. कित्याक तूं मातुवाचो 24वो विस्वोर वाचशी जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक सांगता निमाण्या काळा विशीं सांगता. आनी तो म्हणटा 11वी वोडीन, सोबार खोटे प्रवादी उप्रासतले आनी जायत्यांक फटयतले. आतां म्हज्या भयणीनो, ही सोजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. कित्याक खूब लोक ह्या रितीराक वेतात, त्या रितीराक वेता. कोण रितीराक वेता आनी कोण आपलो प्रिचर म्हणटा, तुजें नांव सिंथिया, सिंथिया, आनी तूं एकदम खोशी. तुजें नांव फ्लाविया, तूं एकदम खोशी तुजें नांव काडलें म्हणून. सारकें? होय की ना? ऐकात, हो काळ जावन आसा असो काळ न्ही की तुजें नांव कोणें सांगपाक ओ तुज्या पायचें नांव कोणें सांगपाक. दीज आर मॉनिटरींग स्पिरिट्स. These are supposed to be what? Monitoring spirits. These are demonic spirits. Okay? म्हणटच ह्या निमाण्या काळार आमच्यान खोट्या प्रवाद्याक आनी खऱ्या प्रवाद्याक कशे भाशेन आमच्यान पारखूंक जाता? How can we recognize a true prophet of God or a true teacher of God and a false prophet and a false teacher? How can we recognize? बरें, आमी 24 वडीन वचया. 24 वडीन वचया. कित्याक लोटीक क्रिस्त आणि लोटीक प्रवादी उपजतले आणि जाता जाल्यार विंचून काडलेल्यांक पर्यान फसवूंक व्हडल्यो खुणा आणि अचोऱ्यां करून दाखयतले. कितें म्हणटा जेजू? ह्या निमाण्या काळार लोटीक क्रिस्त आणि लोटीक प्रवादी म्हणजे कितें? लोटीक म्हणजे कितें? फोटकी रे. फोटींग प्रवादी, फोटींग क्रिस्त, उपजतले
आणि जाता जाल्यार विचून काढलेल्यांक हाचो अर्थ कितें जो कोणाचें तारण जाला जो कोण एक नवो जल्म घेतला दे आर बॉर्न अगेन तांकां पासून तांकां पर्यान जाता जाल्यार तांकां पर्यान ते फसयतले पूण भयणीनो म्हज्या आयके उतर तो कितें म्हणटा व्हडल्यो खुना आनी ओचोरयां करून दाखयतले दे विल परफॉर्म ग्रेट मिरेकल्स एंड सायन्स एंड वंडर्स तुमकां दिसता ही कोत्तुबां ही ज्यो मिलाग्री जेजू कोत्तलो फोटकिऱ्या प्रवाद्या वरवीं लोटीक क्रिस्ता वरवीं म्हणजे कोण कोत्तलो ह्यो वस्तू हांव सांगिना हें जेजूची उतरां हे 14 प्रवादी आनी 14 क्रिस्त कितें करतले व्हडल्यो खुना आनी ओचोरयां करतले आनी दाखयतले पूण ते विचून काडल्यांक पासून फसयतले कित्याक हे लोटीक क्रिस्त आनी लोटीक प्रवादी उपजतले म्हणजे वाडटले निमाण्या काळार आतां ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता म्हज्या भयणीनो म्हाका जबाब दिया लेट्स टॉक जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता Be alert आणि आम्ही उतर बोर भाशेन शिकोन we should have the revelation, direct revelation. Direct revelation, and what is very important is what starts with D. D, The brother, word starts with D. We must have direct discernment, discernment. Okay. spirit of discernment. Hmm. पळयात म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगता खूब लोक कितें करता कितें पेकोणी आयकली कोण तिचो मिलाग्री करता कोण नांव काडटा कोण तिचो कोणाचे कान उक्ते जाता कोण लोक तिचो धांवता तांकां उतराची सोजमणी मेवता तांचें जिवीत बदलता वा ती फकत पेकोणी पासत वा फकत तांकां पेकोणी मेळपाक वा तांकां तांचें नांव काडपाक आनी तांकां पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळपाक तिचोर धांवतात Why are they running after these false prophets and teachers? See, if he's a true prophet of God, a true teacher of God, he will perform miracles. Otherwise, he'll be just फकत काणयो सांगपाच्यो फकत उलयता आमच्या इगोरचे भाशेन कितले काणयो सांगपाच्यो उलयतात व्हडलो शर्माव बिग टॉक हेडेक पासून जायना वसोंक जायना मागणी केले जाल्यार तांकां रँकींग ना दे गॉट ओनली टायटल्स नो रँकींग Ranking is coming only through your relationship with the Holy Spirit. So there is no ranking in the Spirit because एक गोष्ट आमच्या मनान दवरूंक जाय म्हज्या भयणीनो जेजूच्या राजवडकेन or in the spirit realm the spirit realm does not recognize a person's title. ऐकतात तुम्ही in the spirit world your titles make zero value. What makes a difference is your ranking. And how do you get ranking? Based on your relationship. How many tests you passed? Do you know our sister Corinne has got promoted in the ranks? She's become a general now in the ranks with that big testimony. तुम्ही समज तिचो गोरकार बरो जालो and ते सगळे she has got a promotion in the rankings. When you pass that test, you get promoted in your ranking in the spiritual world. When you are used by the Lord to bring healing to somebody else and you are used your faith and that healing comes, a big miracle testimony comes, you get promoted in the ranks. Your ranking increases in the spirit. But you can, आमच्यान ते मागणे कोणाचेर करूंक जायना आमच्यान दुसऱ्यांक ती मोहिमा दाखोवंक जायना केन्ना दाखोवंक जाता जेन्ना आमचो सोमोन इन द सिक्रेट प्लेस आमी ते मागणे करता आमी उपास करता आमचो सोमोन देवाशी गोड करता उतर आमी शिकता आमी रोरिंग करता ग्रोनिंग करता वी आर वॉरफेअर वी आर पुशिंग इन द स्पिरिट that's the time your ranking will be strong and it will be tested before you go to the next ranking. Hallelujah. Hallelujah. इग्रोज मातीन लोक जो किंडर गार्डनान आल्लो
केजीन हाडलो, नर्सरीन हाडलो, 20 वर्सां जाली, 25 वर्सां जाली, अजून पासून किंडर गार्डन हात. A for apple, B for balloon. 20 वर्सां, 25 वर्सां तेच घेऊन बसून हात. The cloud has moved. The Holy Spirit is giving new revelation, but they are not able to handle it because they are all baby Christians. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. देखून म्हज्या भयणीनो, आमचो संबंध देवाशी, आमी मागण्यांनी रावपाक, आमी उतर शिकपाक, आमी त्या परीक्षांत पास जावपाक एकदम गरजेचें. When you basically build your relationship with Jesus, आमी तें उतर वाचता, तें उतर शिकता, ताजी प्रकाशनी आमकां मेळटात, त्या उतराचें रेव्हलेशन मेळटा, त्या उतराचेर आमकां परीक्षा येतली, आनी जेन्ना आमी त्या उतराचेर पास जातले, we will be increasing in ranking. आमचे promotion जातले from kindergarten to first standard to second standard. Then we will go to the University of the Holy Spirit to understand the deep things of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जाणे म्हज्या भयणीनो, खूब वस्तू म्हाका सांगूंक चिंता, पूण हे क्लासीन म्हज्यान सांगूंक जायना. I cannot share these things in this class because the Spirit will not let me share these things in the class, because म्हजी नॉर्मल क्लास आसता, जी म्हजी सोमारा दीस, मंगळारा दीस, शुक्रारा दीस, हे क्लासी म्हणजे हांव डीप थिंग शिकयता. तो लोक सदांकाल येता, तुमी फकत सुमारान एक पाटी येता. हांव नको कितलो लोक हांगासर जो म्हाका आयकोता बुधवारा दीस, जो म्हज्या इंग्लिश क्लासीक देवाचें उतर आयकता, हांव नको हांगासर कितलो आहा तो. आय डोंट नो. That's why the Holy Spirit does not let me teach you deep things in this class. Still first standard, second standard. I cannot. Right now I'm trying to push something which is deep, but I don't think I can teach you this right now, deeper than this, because you are still not ready for solid food. Sorry, I have to say this to you. You are still not ready for solid food. तुम्ही मुझे रागार जाल्यात? Are you angry with me for telling you the truth? No, brother. आम्ही संसाराच्या वस्तूंनी खूप पडल्या. आमचे काम, बुधवार दीस मागीर हेय 2 वरां आयकोपाक आमी आमचे मल्टीटास्किंग चलता. I can tell you right now in the spirit, I can see many people are multitasking. You're not 100% in this class. And the deep things of the Holy Spirit can never be taught to people who don't have their full attention to the class. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच जे आत्मीक संवसारान ऑलरेडी घडलां, तें आतां ह्या संवसारान घडटा. आनी ह्या संवसारान घडचे आदीं, म्हजे आड येवचे आदीं, हांव कितें जे जायत, हांव उतर नको आहलो तेन्ना, हांव म्हज्या पुर्वजांनी कितें केलां जाल्यार, इट इज ऑलरेडी टायम्ड इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. इट इज वेटिंग फॉर मॅनिफेस्टेशन. इट इज वेटिंग, इट इज टायम लायन. पूण जेन्ना हांव उतरान येता, उतराची सोजमणी मेळटा, उतर म्हजे बरोबर मास जाता, त्या उतरान हांव त्या परिक्षान हांव पास जाता. जे आत्मीक संवसारान आहलें तें, म्हजे आड आहलें तें आतां कॅन्सल जाता. आय एम एबल टू सी द विक्टरी इन द फिजिकल वर्ल्ड. And now I get ranking. I increase in my ranking against those spirits in the spiritual world. आयज म्हज्या भयणीनो, आमकां हे पवित्र आत्म्यान जें आयज शिकयलां, ताजेर आमी नियाळ करुया. आनी खरेपणी आयजतान आमकां एक खरेपणी जोइतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार लेट्स स्टार्ट स्टडींग द वर्ड. 1 वर दिसाक 1 वर तरी, 1 वर 2 वरां जातलीं, 2-3 वरां जातलीं. त्याच्या उपरांत रोनिंग ग्रोनिंग हें कॉमेंट्स करा. शिकात. What is the Holy Spirit teaching in these last days?
Start roaring. Start 1 hour roaring. This is not praying in tongue. This is roaring. Oh, oh. This is coming from deep from your gut. This is warfare. This is warfare against those spirits. Now we are not going to be defensive. Now we are on the attack. पूण हे करपाक आमकां वेळ जाय, आमकां डेडिकेशन जाय, आमकां कमिटमेंट जाय, आनी हे करीत जाल्यार we will make a difference in the kingdom of God. Amen. 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 Praise God. Jesu Praise Christ. God. Thank you, Jesus. Jesu Thank Christ. you, Jesus. कितें आहा ब्रदर हांवें विचारपाचें शेअर करपाचें? No, sister. ओके ब्रदर थँक्स गिविंग करुया न्हू मगणें? Wait, Thanksgiving Korea, no problem. मोगला पापा दिनवास तुका हो वेळ तुवें आमकां दर एकल्याक फावो केलो म्हूण आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान जायते सोत आमकां उगडापे केले म्हूण निमाण्या काळार आमी आसा तयारी आमची खोर जावंक जाय. तूं आमकां उगडास करीत आसा की हो वेळ जावन आसा आमची तयारी चड आनी चड जावंक तुज्या दुसऱ्या येण्याक आनी आयज आमी शिकल्या की खरेपणी आमचो संबंद तुज्या उतरांतल्यान तुजेशी इतलो गोठ आसूंक जाय की जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना आमच्या संस्कार कितेंय फोट सोत म्हणूनय कोणें आमकां सांगलें जाल्यार आमी तें वळखूंक आमी पावूंक जाय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान. हें देणें आमचेशी आसचें गरज. स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट आमचेशी आसची गरज. दिनवास तुजें उतर खरेंच आमकां फावो जाला म्हूण आमी जायती फाटीं आसा आनी आमकां गरज तुज्या पवित्र आत्म्याची तुज्या कृपेची की आमी खरेपणी मनान आत्म्यान कुडीन पवित्र जावंक दीस आनी दीस आमची तयारी वाडोवंक न्हय आमी फाटीं वसोंक पूण फुडें सरोंक आमचो भावार्थ गोठ आसूंक कित्याक जेन्ना तूं येतलो तुका गोठ भावार्थ दिसोंक जाय आनी तूं आशेता जेन्ना तूं येतलो तेन्ना तुका आमचे भितर तो खरो भावार्थ खोल भावार्थ दिसोंक ही शिकवण आमच्या मनांत आसून दी. तुजें उतर आमच्या काळजार बरे जमनीर पडोवन दी आनी एक जोइतीवंत जिवीत एक पवित्र जिवीत जिवंक आमी दीस आनी दीस आमी आयती जावंक आनी आमी ट्राय करूंक हें तूं आमकां आदार दी. हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. Amen. Amen. Jesu Karga. And